Klot samco somi, ikut samco bavard, ikut samco bautism, klot samco divbab, povitat mia vorvi, shanti chaban pasa. Sogli ikut samchak, amka pun hatlia, dikun ami gaita. Eklot samso somi, ikut samso bavad, ikut samso bautism, eklot samso divba. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुझ्या भावार्थान तुका बरो केला. केदो व्हड तुजो भावार्थ. भावार्थ दवर भिये नाका. असले कांय उद्गार जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेले पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता. खोल ओकूंड भावार्थ क्रिस्ती जिवीत जिवाळ आनी रोसरोशीत करता जाल्यार शेळमळो भावार्थ क्रिस्ती जिवीत कोडू आनी अर्थ नासलेलें करता. ओखोंड भावार्थ आमकां देवाशी लागीं हाडटा जाल्यार शेळमळो भावार्थ आमकां देवातान पयस व्हरता. आयच्या नोवेनाचो विशय भावार्थ शेळमळो जालोलो तांची उमेद वाडून भाग्योंत फ्रांसीस जालो जेजूचो गोवाय. आमकां आमच्या थीर भावार्थांतल्यान जेजूचे उर्बेवंत गोवाय जावंक उलो करता. तर हीच कृपा ह्या मिसा बलिदानांत आमकां मागुया. आनी आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करुया. हांव पातकी सूर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच अंकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kaklut ko, sumia kaklut ko, Krista kaklut ko, Krista kaklut ko, sumia kaklut ko, sumia kaklut ko. देवाक मोहिमा दिवन म्हणुया. मोहिमा देवाक उंच सुर्गीक आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया, सूर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता,
बापाच्या एकल्याच पुता सुमिया देवा देवाचे शेलये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. भोव वर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा शुभ वर्तमान परगटूंक आनी परजेचो गुवळी जावंक जेजून विचून काडलेलो भाग्यवंत आंद्रे आपल्या आपोवण्यांक पाळो दिवन खुर्सार मोरो पर्यान जेजूक विस्वाशी रावलो. ताचे विनवणेन आमकां सगल्यांक पूण भोव करून आमच्या गोवळ्यांक शेवट पर्यान जेजूक विस्वाशी रावूंक बळ दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजूचे नांवी जो तुजे सव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान ची येता आनी राजवत चलयता ससनांच्या ससनांक आमेन. भाग्यवंत पावलो रोमकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. जेजू सुमी म्हूण तुमच्या होटांनी उचारशीत जाल्यार आनी ताका देवान मेलेल्यांतलो जिवन केला म्हूण काळजांतान सोदमातशीत जाल्यार तुजें तारण जातलें. काळजांतान सोदमातल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. वोटांनी उचारूंक सगल्याक मनशाचें तारण जाता. ताजेर विस्वास दवरता ती सगळीं केदींच लोजीं सांपडचीं नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जिद्यो आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच ओतर ना जाली कित्याक सगल्यांचो सुमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक पावंक खूब ग्रेस्त कित्याक सुमयाचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर बावाट दवरल्या शिवार ताका उलो मारतलीं कशीं आनी ताचे खबर आयकल्या शिवार ताचे बावाट दवरतल्या कशीं. खबर परगडपी आसल्या शिवार आयकतलीं कशीं आनी तांकां धाडल्या शिवार परगट करतलीं कशीं. आनी पवित्र पुस्तक तें सांगता. बरी खबर हाडटा ताचीं पावलां कितलीं सोबीत पूण बरी खबर सगळींच मानून घेना. देखून इजायस म्हणटा सर्वेस्पोरा आमी परगटलां तें कोणें सोद मानलां. म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावंक कारण पडचो आनी तो कानार पडून बावाट उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां तो ताच्या कानार पडूंक ना बी दुबावा विरीत कारण शेकांचे कृत्मेचे ताचो ताळो गाजता. संवसाराचे शिमा पर्यंत ताचो संदेश पावता. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. शेकांचे कृत्मेचे ताचो ताळो आयकूंक येता सगळीं म्हणया. शेकांचे कृत्मेचे ताचो ताळो आयकूंक येता. अंतरो देवाची महिमा वर्णिता. मोडप ताचे हाताचें काम परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसा ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा सगळीं म्हणया. शेकांचे कृत्मेचे ताचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना उतर म्हणल्यार नाच. ताचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकांचे कृत्मेचे ताचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत ताचो संदेश पावता सगळीं म्हणया. शेकांचे कृत्मेचे ताचो ताळो आयकूंक येता. सगळीं उबी रावया.
म्हज्या पाडल्यान येयात आनी मनशांक दोत्ता तसली कारवी तुमी जावशी हांव कोत्तलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. गालिलियाच्या दर्यादेगेर चलतना जेजून दोगां भावांक एकलो पेद्रू म्हणटा तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे दर्यांत जाळां मारताले ते देखले. ते खारवी आसले. ताणें म्हळें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक धरता तसले खारवी जायशे करतलो. आनी रोखडेच जाळां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव जाकोब जेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव ओड्यार जेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रांपणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच रांपणी आनी बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भुनीनो, एली वायसल हाचीं उतरां. The opposite of love is not hate. The opposite of faith is not heresy. The opposite of life is not death. It's indifference. एली वायसल हो फामाद बरोवपी शेळमोळाये विशीं उलोवन अशें म्हणटालो, भावार्थ हाचें उरफाटें विरोध न्हय, मोग हाचें विरोध राग न्हय, जिविताचें उरफाटें मरण न्हय, पूण शेळमोळाय. आयचो विशय जावन आसा भावार्थ शेळमोळलो जालोलो ताची उमेद वाडून भाग्योंत फ्रांसीस जालो जेजूचो गोवाय. मोगाळ बाबा भुनीनो, आगोस्ताचे 4 आमी भाग्योन जुआंव मारिया वियाने हाची परब समारंभताव. तो आज जावन आसा आस्कारी फिरगोजांनी वावुरतेल्या घोवड्यांचो. आनीक ताका कित्याक लागून हो आस्कारी केलो घोवड्याचो? कित्याक आर्स देसांत जाका ताणें विगार म्हूण नेमलो थंय ताणें भावार शेळमोळ आयलोलो तो ताणें जिवो केलो. जेन्ना तो फ्रांसाच्या देशांत आर्स गांवांत गेलो ताणें पळयलें मिसाक 2 वा 3 वांटो घेता. मिसाच्या वेळार लोक गादयांचेर सोरोप येता मौजा मारता. ताणें आपल्याचें त्यागी जिवीत सुरू केलें, मागणें सुरू केलें. आपल्याच्या प्रवचनान ताणें देवाचें उतर पुरगुटलें. आनीक सुमार 18 वरां तरी ताणें कुमसोदोरीन सारलीं लोकांचें जिवीत नवसरूंक बदलूंक. आनी आमी पळयतांव काळ बोलांटा हो भावार्थ थंयसर ताणें जागयलो, जिवो केलो. आनी आतां इगोर्जो रित्यो आसल्यो त्यो आतां बरोंक लागल्यो. लोक जायतो येवंक लागलो. भाग्योन जुआंव मारियान हो शेळमोळ आयलोलो भावार्थ थंय ताणें हो जिवो केलो. मोगाळ बाबा भुनीनो, आमी पळयतांव भाग्योन जुआंव मारिया वियाने भाशेन भाग्योंत फ्रांसीस शावियरूय जंय भावार्थ शेळमोळ आयलोलो थंयसर ताणें तो जिवो केलो.
आनी आमी पळयतांव, आमी म्हणटाव, आमचो भावार्थ न्हयच आयचो कालचो, पूण आमचो भावार्थ सांत फ्रांसीस शावियराचो. कित्याक ताणें हो शर्मळो आयलेलो भावार्थ जिवो केलो आनी क्रिस्ती जिवीत ताणें उर्बेवरीत केलें. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या देवाच्या उतरांत आमी आयकलां पयल्या वाचपांत कशे भाशेन भावार्थ देवा सवे येता आनी देवा तावन हो भावार्थ येता तो आमच्या कानार सादवता, आमच्या काळजांत तो रिगता, आमच्या काळजांत उर्बा वाडयता आनी हो भावार्थ मागीर आमी दुसऱ्यांक पुरगोडटाव. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमकां दोन तरांची मनशां आमकां मेळटा. पयले सुवातेर जेन्ना हो भावार्थ आमकां फावो जाता तेन्ना ही मनशां हो भावार्थ आपल्या जिवितांत घेता, आपल्या काळजांत रिगोयता आनीक हो काळजांत रिगोवन तो दुसऱ्यांक पुरगोडटा आनी हे भाशेन आमी पळयताव सुबाम पीक, सुबाम फळ ती दिता. पूण थोडी आसा शेळमोडी, म्हणजे हो घेतलेलो भावार्थ आपल्याच भितर दवरता, तो दुसऱ्यांक पुरगोटिना, दुसऱ्यांक हो भावार्थ दुसऱ्यांचो जागोयना आनीक हे भाशेन तांच्या जिवितान शेळमोडाय येता. मोगाळ बाबा भयणीनो, ही मनशां आमी पळयताव आपल्याचेच निसणटन ती करता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमचो जबाब ह्या देवाच्या उतराक कितें जातलो? आमचो भावार्थ जातलो. पयली सुवातेर भावार्थ आमकां कित्याक जाय? भावार्थ आमकां गरजेचो कित्याक भावार्था वरवीं विस्मितां ओचोरयां घडटा. भावार्था वरवीं आमी देवाक मानवलोली जाता. भावार्था वरवीं आमी प्रमाणीक जाताव. भावार्था वरवीं आमी सोडवण जोडूंक पावताव. मोगाळ बाबा भयणीनो, भावार्था वरवीं आमचीं पातकां बोगसता. भावार्था वरवीं आमी सर्गीचें राज आमकां फावो जाता. भावार्था वरवीं देव आमची मागणी आयकता. प्रकाशनेच्या पुस्तकान आमकां मेळटा की तूं थोंडूय न्हय आनीक उनूय न्हय, तूं शेलमोळो. असल्या मनशाक हांव उंकून भायर उडयतलो, हें आमकां मेळटा. मोगाळ बाबा भयणीनो, ह्या पासत आमी पळयताव जेजू जांचो भावार्थ शेळमोळो जालोलो तांचो भावार्थ तो जागोयता. जशे परी जायरुसाची दूख सोंपली तेन्ना ह्या लोकाचो भावार्थ तो जागोयता. रोमी अधिकाऱ्याचो चाकर बरो नासलो तेन्ना ताचो भावार्थ तो उर्बेवरीत करता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी पळयताव फारिसेव धर्मशास्त्री हे भावार्थान शेळमोड आयलेले. तांचो भावार्थ तो थीर गोट करता. आमकां पवित्र पुस्तकान शुभ वर्तमानान एके वपारीन अशें मेळटा. भुरगीं खेळटा तेन्ना ती म्हणटा, आमी तुमकां वाजयलें पूण तुमी नाचलीं ना, आमी विलापलें पूण तुमी रोडलीं ना. मोगाळ बाबा भयणीनो, हो शेळमोळो आमचो भावार्थ. तर मोगाळ बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितान आमी इतलीं ओचोरयां विस्मितां पळयताय, ह्याचे वरवीं आमी कित्याक लागोन आमचो भावार्थ थीर गोट जावचो ना काय? ह्याच पॅन्डेमिका टायमार, ह्या कोविड-19 पिडे समयार आमी पळयताव कितलींच जाणां बोरीं जालीं, देवाचे मोजतीन बोरीं जालीं. हें जावन आसा व्हड ओचोरयां आमच्या जिवितान. हें आमकां पुरो आमचो भावार्थ वाडोवंक
आमचो भावार्थ चडूंक. तर मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी इतलेंय आसतना आमच्या भावार्थांत आमी शेळमोळाय दाखोवंक जाता काय? सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार थोडी आमची मागणी आमी आतां सर्गीच्या बापा मुखार उबारुया. जागृत रावात, भावार्थ थीरपणान सांबाळात. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या खासगी जिवितांत आनी मागण्यांत अणभवलोलो भावार्थ थिरावून आपले पोरजेक ते भावार्थाचे नमुणे जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. कोरन्यो नात जाल्यार भावार्थ मेल्लो जाता. सरकारी कचेरींनी आनी राजकी मळार वावर करतल्या आमच्या क्रिस्ती भयणी भावांनी आपल्या जिविताचे वागणुकेंतल्यान आनी दिसा दिसपट्ट्या वावरांतल्यान आपल्या वावरा जाग्यार भावार्थाचे गवाय जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी देवाच्या उतरांतल्यान मागण्यांतल्यान आनी हेर धार्मीक अणभवांतल्यान आमचो भावार्थ शिकूंक खोलावंक आनी ह्याच भावार्थाचे अखंड गवाय जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. हाल उपद्र्यांनी तुमच्या भावार्थाची तपासणी जाता. दूख पिडा संकश्ट येता तेन्ना आनी अदीक करून ह्या कोविड-19 दुयेंसा वेळार भावार्थान उत्सुक्त आनी शेळमोळीनय बोगोर अदीक थीर आनी अखंड जावंक आमकां कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. मागणे. सूर पुदवेदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टावतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतांव. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतना काल येवंक, हे पिडेक लागून दगदगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताचे कुटुंबाक फावो ती बोळ सुक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येतांव. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागतांव. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जानवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. 마티치 방가고루 속다이 투에 카츠트라 마티 둘람 치치니 방갈 korpo vitratmia doyal bapa bukti polan kirkol olkya shivitachi tuka vomta amche vortan tuka vomta amche vortan
बापा मुक्ती पडान किरकोळ हलक्या जिविताचे तुका भोमता आमचे वरदान तुका भोमता आमचे वरदान. मोच्या बाबा भयणीनो, मोच्यानी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र सोबेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवूं. सुर्गींच्या बापा, बागयो तांद्रेच्या परबे दिसा तुका भेटयता त्या देण्या वरवीं आमीच तुका मानव आनी तुजे पदवेन बदललोली ही देणी परतून घेवन नव्या बोळान आमी बरोव. हे परी तूं आमकां दिताय त्या कुर्साक वेंग मारून सोडवणेच्या कामांत जेजूचे सहकारी जावंक आनी सासणांक ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा भोगूंक आमी पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय भारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय वच आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर्फताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीर थीर आनी गोठ बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दलबारां सांगाती सततसान तुजी स्तुती गायता. Povid, povid, darbaraco servis portu, sorgani samsara polya tuja vojbova, un sorgi tuka soj soj, sorvis porači navi, jedna taka soj, un sorgi tuka soj soj. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हाजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणेक कराराचें हें रगत, पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गुटपोर गोठुया. Sumia Jesu, ami undo kato, ani
आशितले पियेता तितलीच पावटी तूं वैभवान येसून आमी तुझे मोरण पोरकोटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण विरास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुळार रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भुणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी हे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्यवन जुजे भाग्यवन धर्मदुता भाग्यवन जुजेवाज भाग्यवन फ्रांसीस शावियर भाग्यवंत आंद्रे आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना भाग्यवंत फ्रांसिसान आपल्या जिवितांत गांवांनी भोंवून ताणें भुरग्यांक एकठांय केली दोतोन शिकयली जांची काजारां जावंक नासलीं तांकां साक्रामेंत दिले आनीक हे भाशेन लोकांचो भावार्थ ताणें शेळमळो आसलो तो जिवाळ केलो तर आमी ही सा फ्रांसीस शावियराची स्फूर्ती घेवन आमचो भावार्थ आमी जागोवया आनीक होच भावार्थ दुसऱ्यांक पुरगटूंक आमकां उर्बा दी म्हूण आमच्या बापाचें मागणें म्हणटा आसतना आमी मागुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत चवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येताय राजवत चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन सुमियांची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक माई मोगान क्रिस्ताची शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेली हो जावन आसा तो जेजू जाणें
भावार्थ जागयलो आनी हो भावार्थ दुसऱ्यांक परगटूंक आपल्या धर्मदुतांक शिसांक ताणें पाठयले. हे देवाचे शेलयेक आमी शेवतां आनी आमचो भावार्थ आमी जागयता आनी शेलमळो भावार्थ थीर करून आमी हो दुसऱ्यांक परगट्टा ती सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका भावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजेर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सरशिल्लो कडचुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Stando volo, disto dobro soro, scelto Gesù cico, tace ci verogo, ba forta ce dole, amca to de Gesù, tu capolium bogo, amca sagoi Gesù, ba forta ce dole, amca to de Gesù, tu capolium bogo, amca sagoi Gesù. म्हज्या जेजू, भगवान फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगांक तुजे काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतां. चोणेकल्यान आपणाक जाय तें भगवान फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागतां आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकाणटां. आमेन. प्रार्थया. बापा, धर्मदुतांच्या हातांतल्यान आमकां पावलोलें जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमी घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडोवंक आनी उर्बेन बरोवन आमच्या भावा भयणीक जेजूशी ओडून हाडूंक आमकां कृपा मेळूं.
क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, पयली सुवातेर आमी देवाक आर्गां दिवया. कित्याक ह्या वर्सा कोविडाक लागून आमच्यान हांगसर बाजिलिकेच्या माटवांत वांटो घेवंक जायना मसांत. पूण हें देणें ताणें आमकां दिल्लें आसा. मिसां हांगसर जातात खरीं बाजिलिकेंत, आनी ह्या वर्सा पयले फावटी खूब वर्सांनी भितर. पूण हे मीस तुमच्यान सगल्या जाणांक पळोवन भाग घेवंक जाता. हे ऑफिशियल बाजिलिका बॉन जेजूच्या चॅनलाचेर पळोवंक जाता. ए मिडियाचेर, CCR टीव्हीचेर, GC टीव्हीचेर, HCN टीव्हीचेर, गोवा डायसन सेंटर फॉर सोशल कम्युनिकेशन मिडिया, सोसायटी ऑफ पिलार इंडिया, गोवन रिपोर्टर, B-Views, हे भाशेन सगळीं जाणां तुमकां हे मीस पळोवंक दितात. आनी हे आयज मीस भिटयलां त्या पाद्रीक फादर आंतोनियो पेरेरा उतोर्दाचे, पूण ते वेर्ना डिनेरीचे प्रमुख आसात. तांचे उद्देशी हे सगळे आनीक पाद्री पळय आसात डिनरीचे, ते एके वतीन हांगसर हाजीर आसात. फिजिकली ना, पूण आत्मीकपणी तांचेय पासत हांव देवाक आर्गां आठयतां. ते जावन आसात कांसावलीचे फादर जॉन फेर्नांडीस, कॉन्सुआचे फादर आद्रियानो फुर्तादो, मजोर्दा फादर आवे मारिया फाफोन्सो, नागवा एडसन फेर्नांडीस, नुवे फादर विक्टर रॉड्रिगेज, केलोसी फादर लाझिरियो गुदिनो, फादर उतोर्दा आमचे फादर सांतो आंतोनियो पेरेरा, वेल्सांव फादर मारियो वाज, वेर्ना फादर डायगो फेर्नांडीस, आरोसी फादर दामासियानो खरवालो. आनी ह्या फिरगोजीचे कितलेचशे वाडे आसात. तुमी सगळीं जाणां फादरीन तुमकां हांगसर हाजीर केल्लें आसा. एक व्हडलें भाग आमकां सगळ्या जाणांक आख्खें गोंय हे भाशेन हांगसर ना, पूण तरी पूण तुमी हाजीर आसात. आनी तुमचे पासत आमी सगळ्यांक पासत आमी मागलेले आसा. फादरीक हांव देव बरें करूं म्हणटा हें मीस ताणें भिटयलां म्हणून. आनी आयज आमी सगळ्या पाद्री पासत मागलेले आसा. मोटवाशी आनी ब्रदर्स जे आसात त्या सगळ्या पासत आमी मागण्यांत आमच्या धरलेली आसा. आतां 7 मीस शिणशिणी डिनरीचे घेतले, पाद्री घेतले, आनी मागीर 8 मीस डिओसिसीनचे सेमिनरी आनी प्रिस्ट फादर ते घेतले. सांगे 6 वरांचेर पुर्तुगेजीन मीस आसतलें. तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटाना हांगसर जीं कोण वावुरतात तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. साकिस्तांव आमचे जीं कोण वाचपां कोत्तात, गायनां कोत्तात, मिडिया आनी बाकीचीं सगळीं जाणां हांगसर खूब तोकस घेतात. तितल्यांकूय देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगळ्या जाणांक देवाचो आशिर्वाद तुमचेर सोबां पडूं आनी ह्या मिसांतल्यान तुमकां बरेंपण फावो जावं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. भाग्यवंत फ्रांसिसा भाशेन शेळमळलो भावार्थ जिवो करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. San Francisco Vera, Vorokura, Rati Samchak Smoga, La Solia, Besongal Saiba, Sharar Koicha,
सांभाळू नका गोपाळ तुझ्या